प्रॉब्लेम म्हणजे आम्ही जेन्ना भितर बसले तेन्ना ती एसी चालू नाशिल्ली आनी एसी चालू ना हें आमकां समजलें कशें की पडद्या काडच्या पयलीं तेंच्यांनी भितरले अनावन्स केलें की आदी 10-15 मिनटांनी एसी चालू जातली। हेजो अर्थ असो जालो की वेवस्था जे करणारे आसात कला अकादमीचे तेंच्यांनी पयलीं हाफ एन अवर एसी चालू केलीच ना अशें आसूं शकता। पण आमकां जाणवलें की एसी थंय ना आनी येदे व्हडल्या कला अकादमी ज्या आवडीन आमी हांगा येता वेवस्था करून जे पयशे पेमेंट करून नाटक करतात पेमेंट आमी कला अकादमीक दिना पण संस्थेक एका नाट्य कलाकाराक दिता ते तुका पेमेंट करून नाटक जागो घेता तर तेजी वेवस्था करणारें काम वेवस्थापकाचें न्ही पण ते हांगासर मायनस दिसता। पुरुश नाटकान तेच जालें पुरुश नाटका टायमार आमी आशिल्ले आमकां अनुभव आयलो की थंय एसी भितर चलनाशिल्ली लायट प्रॉब्लेम अशा प्रकारचें। आतां म्हाका सांगा तुमी येदे व्हडले जुने कला अकादमी नावाजलेले कला अकादमी सांस्कृतीक मंत्री जो आसा आमचो तो नाट्य कलाकार एक्चुअली हे लोक कित्याक इंट्रस्ट घेना ह्या लोकांनी जे कितें करपाक जाय ते लोक ते करिनात आनी ते काय तेंच्यांनी काय केलें ना हें जशें नाट्य कलाकार सांगता तशें प्रेक्षक सांगता। प्रॉब्लेम म्हणल्यार बरोच वेळ पर्यंत चालू जालो ना आमगेलो आमी बसून कितले वेळ भितर 10-15 मिनट न्ही 20 मिनिट तरी एसी चालू जालो ना आमगेलो हां आनी आमकां त्रास जालो पूण तरी एकट्यान बोवाळ मारलो की एसी अजून स्टार्ट जावना म्हणून बर्फ वयल्यान बर्फ पडटलो म्हणून आनी कितले वेळ जाल्यार काळखातच उरले आमी सामके भायर आमकां हें करता सगळो फाटल्यान फुडल्यान पळोवच्या लागले लोक चालू जायना एसी मागीर एक 10-15 मिनटां चालू जाली मागीर परते 15 मिनटां चालू जाली ताजे पयलीं चालू जालनाशिल्लें थंड जालनाशिल्लें गरमी जाताली भितर आमकां खूब हय सामकी इतली एसी फुल्ल नाशिल्ली ती पावरफूल नाशिल्ली अर्दवट हय हय अर्दवट नाटक लेट जालें आमकां 3:30 आशिल्लें तें जवळ जवळ 4 सुरू जालें तें हय 3:30 आशिल्लें तें 4 सुरू जालें हय पण त्रास जालो लोकांक एसी लागीं एसी ना जावन जातली भायर गरमी आनी भितर वचून परत आनी गरमी आमकां जाली बरेच त्रास जाता। थँक्यू ना आनी कितें आयज थंड कशी दिसोकूच ना भितर आमी केन्ना कितलीं नाटकां पळयता भितर येवन कला अकादमीन आमच्या चलयाक बी आसता अंकुश पेडणेकर थंड भितर गेल्यार आयज अजिबात थंडाय म्हणून ना तितून आमकां थंडाय लागोकूच ना। एक्चुअली कशें आसा की लोक जेन्ना भितर सरतात ताचे पयलीं कमीत एक 15-20 मिनटां तरी एसी हे चालू आसूंक जाय आशिल्लें पण एसी चालू नाशिल्लो एकटो कोण तरी प्रेक्षक व्हडल्यान ताणें आवाज दिलो की एसी चालू ना झेलाचे हांगाचे म्हणजे बर्फ पडपाक लागल्या आनी जेन्ना हें तांच्यांनी म्हटलें तें स्वता म्हाका दिसता भितर गेले विंगेन तांच्यांनी जेन्ना सांगलें की एसी चालू करा म्हणून आनी मागीर भितर म्हाका दिसता ते रोटरी क्लब वाल्यांनी रोटरी हांच्यांनी अनाउन्समेंट केलें की एक 10 मिनटां भितर एसी परफेक्ट जातली म्हणून पण नाटक सुरू जाल्या उपरांत एक 15-20 मिनटांनी एसी सादारणशी चालू जाली। दुसरें म्हटल्यार सावंड मदींच मातसो खंय तरी फ्लिकर जालो पण जास्त वेळ हें कांय जावंक ना। येदे व्हडलें आमचें एक कला अकादमी आसा जाचे आमचो गोंयान एक हें जालें पण एक देशभराचें एक नांव आसा तेन्ना असल्यो गोश्टी हांगा जावंक उपकारना ही दुर्दैवाची गोश्ट आसा कित्याक व्हडले व्हडले कलाकार हांगा येतात ते आपले शो करतात तांकां आसतना लोकांकय एक भ्रमनिरास जाताच पण तांकां सुद्दां एक व्यत्यय येता तांची कला सादर करपाक तेन्ना ह्यो गोश्टी शक्यतो की इतलो खर्च केला म्हणटात हांगा कला अकादमीचेर तेन्ना ही गोश्टी टाळपाक जाय आनी ह्या फुडें तरी कोणी तरी एक बरो वेवस्थापक हांगा दवरून तांचे कडसून ही गोश्टी मातश्यो जाग्यार घालपाक जाय इतलेंच हांव सांगूं शकता। जेन्ना नाटक स्टार्ट जातालें पळय तेन्नाच म्हणजे गरमी जाताली भरपूर गोंयान एसी तितली इफेक्टीव ना आनी मागीर आमी सांगलेलें ऑलरेडी कोणी तरी तो बाप्पा म्हणून कोण तरी तेणी सांगलेलें पण तांच्यांनी ताका सांगलें की करता म्हणून पूण तशें कांय जावंक ना। आतां रिसंटली हांवें आयकलां की बरें रेनोवेट केला इतले खर्च करून पण म्हाका तरी दिसना ते हें सारकें केलां कशें जे कोण रिस्पॉन्सिबल पर्सन आसा तांणी तेजेर लक्ष घालपाचें आनी तें मातशें करपाचें कित्याक लोक इतले पयशे फारीक करून तो शो एन्जॉय करूंक येता पण ते जर मेळत नाल्यार कितें फायदो। लायटाचें तितलें म्हाका येना पण सावंड तितलो इफेक्टीव नासलो रेस्ट ओके आहलें नाटक चड बरें आहलें पूण ओन्ली थिंग प्रॉब्लम एसी ना आनी मातशें अनकम्फर्टेबल फील काय जाता गरमी बीन जावंक लागली तशें आसा।